मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. वर्त्या उर्बेन आनी व्हडा आतुरायेन परत आमी ह्या दोतोनेच्या क्लासीक सांगता मेळ्ळ्या. तुमकां सर्वांक बरो स्वागत हांव मागतां. तुमी आदल्या क्लासींत बऱ्या रितीन भाग घेतला. आज परत ह्या क्लासींत बऱ्या रितीन वांटो घेतल्यात म्हणून हांव पातयेतां. ही क्लास आमी आराम करता आसतना तुमचे हातीं बायबल, टेक्स्ट बूक आनी नोटबूक सांगता दवरया. ही क्लास आतां आमी आराम करया. भुरग्यांनो, तुमी हो व्हिडिओ क्लास आमच्या दियेसीसच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलार पळयत आसात. जर तुमी हें चॅनल सबस्क्रायब करुना तर आतांच तुमी सकयल आसचो सबस्क्रायब बटन दांबा. मुखलो व्हिडिओ तुमकां सुलभेन मेळटलो. सर्वांनी सबस्क्रायब केलें गी. तर ही क्लास आतां आमी मागण्या सवें आराम करया. देवाचें हाजीरपण आमचे मदें बगया. तुमी खंय बसून आसात सारक्या रितीन आमी बसा. दोळे तुमचे दांपा, हात जोडा आनी ही मागण्यांत आमी सर्वां भक्तीपणी आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तूं आमचो रचणार. तुवें आमकां ह्या संवसारांत मनीस जावन रचल्या बसो तुका आमी अर्गां दिता. मनीस जावन आसा ह्या संवसारांतली उत्तीम रचना. आमकां तुवें सर्व विश्व दिवन बऱ्या रितीन तुवें आमकां रुपीत केलां. पळोवंक तुवें दोळे दिल्यात, आमकां चलोवंक पांय दिल्यात, आमकां काम करूंक आमकां हात दिल्यात आनी अशें बरी कूड तुवें आमकां दिल्ल्या बसो तुका आमी अर्गां दिता. मोगाळा बापा, आज तुज्या रचने विशीं आमी शिकूंक वता आसतना आमच्या कुडी मरिफात तुका होगलाप दिवंक, आमी कित्या बसोत रचल्या त्या बसोत त्या मिसां बसोत वावर करूंक तूं आमकां कृपा दी. आमी ह्या क्लासी मरिफात तुमचो आमचो रचणार म्हणून जाणा जावंक तूं आमकां हर एकल्याक शिकय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी सोम्यान शिकयले मागणे सांगता मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मरयेचो आदार आमी मागया. नमान मरये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरये, देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. मोगाळ भुरग्यांनो, आमी आदल्या क्लासींत देव संवसाराचो रचणार म्हूण शिकल्या. देवान हो सोबीसुंदर संवसार आमचे खातीर रचलो. देवान पयल्या दिसा कितें रचलें, देवान दुसऱ्या दिसा खंयचें रचलें आनी देवान मनशाक खंयच्या दिसा रचलो म्हूण आमी शिकल्या. आनी देवान 7व्या दिसा विशय घेतलो आनी ह्या मरिफात सगळें हें संवसार देवान रचलो म्हूण आमी शिकल्या. खंडीत जावन तुमी जाणा जाल्यात. आनी आज आमी शिकचो विशय जावन आसा देव मनशाचो रचणार. म्हाका कोणें रचलें? मनशाक कोणें रचलें? दादल्याक कोणें रचलें? स्त्रियेक कोणें रचलें? असलीं साबार सवालां आमच्या मदें येता आसतना हाका एकच जवाब, म्हाका रचलें देवान, मनशाक रचलें देवान. आनी ताचे विशयांत आज आमी शिकोवंक मुखार सरया. तुमच्या मुखार निदर्शन दवरचें तर
आमी रोबोट या यंत्र मनीस आमी पळयल्यात. जपानांत जायते रोबोट आमकां पळोवंक मेळटात. आनी हे रोबोट मनीस चलयले बरी चलोवंक शकतात, ते नाचोवंक शकतात, ते गायन करूंक शकतात. पूण भुरग्यांनो, रोबोट मनशाची रचना, ते मनीस न्हय. तांकां मनशा परी कुडी ना, आत्मोय ना. हो संवसार रचून इतलीं वर्सां जालीं तरी खंयच्या विज्ञानिकी एका मनशा बरी आनी एका मनशाक रचोवंक साध्य जावना. केवल देवाक मात्र आनी एक मनीस रचोवंक साध्य. आनी एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरचें तर आमच्या देव मंदिरांनी इगर्जांनी रंगाळ सोबीत इमाज्यो आसात. पूण त्यो जिव्यो नात. तांकां उलोवंक जायना, तांकां चलोवंक जायना. पूण त्यो इमाज्यो मरिफात आमी देवाचो आनी संत भक्ताचो उडास आमी काडूंक शकता. आमी केवल इमाज्यो करूंक शकता आनी एक मनशाक करूंक आमचे वरनी जायना. देखून आज देव आमकां सांगता की देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक ताच्याच सारक्या आनी रुपाचो रचलो. देखून मनीस जावन आसा देवाची उत्तीम रचना. आमी सर्व भुरग्यांनी, आमी सर्व भावार्थी लोकांनी, मनीस सर्व मनशांनी देवाक आमचो रचणार म्हणून वळखूंक जाय जाल्ली कृपा आमी ह्या क्लासी वयल्यान मागया आनी देवाक आमचो रचणार म्हणून वळखुया. भुरग्यांनो, आतां आमी देवाचें उतर आमी आयकुया. तुमच्या हातीन बायबल तुमी घेयात. बायबलाचो पयलो बूक उत्पत्ती पुस्तक, थंयसर पयलो अध्याय तुमी काडा. उत्पत्ती पुस्तक पयलो अध्याय वळ 20:6 तावन 20:8 पर्यंत. भुरग्यांनो, तुमकां वाचप मेळ्ळें गी तर आमी सांगाता वाचया. आनी देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री जावन तांकां रचलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. मोगाळ भुरग्यांनो, आमी आतां आयकल्ल्या त्या उत्पत्ती पुस्तकांतल्या वाचपांत देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचले म्हूण आमकां आयकूंक मेळटा. आनी उत्पत्ती पुस्तकांतल्या दुसऱ्या अध्यायांत देव मनशाक कशें रचता थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. देव मनशाक एका कुंभारा बरी लायक ए पोट तो मनशाक मातयेंत रुपीत करता. हाचे विशीं जाणा जावचो सोबीत एक व्हिडिओ आसा, आमी तो पळोवन येवया गी.
भुरग्यानो, देवान मनशाक मातयेंत रचलो तें आमी पळयलें. आनी तुमकां एक हांव सवाल विचारतां, संवसारांतली पयलीं मनशां कोण? तुमकां कळीत आसा गी? संवसारांतलीं पयलीं मनशां आसात आदाम आनी येव. इंग्लिशां म्हणटा हांव एडम आनी ईव. आमी आयकल्ल्या वाचपांत आदाम आनी येवेक देवान रचलेल्या पयल्या मनशांक सर्व अधिकार दिता देव. अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, दर्यांतल्या मासल्यांचेर आनी ह्या संवसारांतल्या सर्व मनशांचेर देव तांकां अधिकार दिता. आनी देव तांकां सर्व कितें बरें आसा ह्या संवसारांतलें तांकां फावो करता. देखून आदाम आनी येव जावन आसात ह्या संवसारांतलीं पयलीं मनशां. तुमच्या मतींत आनीक सवाल येवंक पुरो. देवान कोणाक पयलें रचलें? दादल्याक पयलें रचलें गी, स्त्रियेक पयलें रचलें गी? आनी आमकां बायबल सांगता देवान दादल्याक पयलें रचलें. तर दादलो स्त्रियेचेर न्ही वंस गी, ह्या स्त्री इल्ल्या कीड स्वभावाची गी, ह्या तांकां सर्वांक आमी समान गौरव दिजे गी म्हणलें सवाल येवंक पुरो. आनी ह्या सवालाक बायबल आमकां सांगता देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचल्यांत. देखून ती एक दोगांय समान, दे आर इक्वल. आनी ती एकामेका पूरक, दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू ईच अदर. आमी इंग्लिशां म्हणटा दे आर नॉट ऑपोजीट सेक्स, दे आर कॉम्प्लिमेंटरी सेक्स. म्हळ्यार मनीस म्हळ्यार दादलो स्त्रिये विणे अपूर्ण आनी एक स्त्री दादल्या विणे अपूर्ण. देखून आमी दादल्याक आनी स्त्रियेक समान गौरव दिवंक आमकां देव आमकां आपयता. आमी आदल्या क्लासीन शिकल्या देवान सोबी सुंदर संवसार रचलो आनी सर्व मनशांती रचल्यो. तर एक सवाल तुमच्या लागीं हांव विचारचें आसा, तर मनशाक आनी मनशांत एक व्यत्यास आसा गी? कसले व्यत्यास आसात? कितें तुमच्या मतीक येता? खंडीत जावन मनशाक आनी मनशांतीक व्यत्यास आसा. पयलो व्यत्यास तुमच्या मतीन दवरा. देवान मनशाक कूड आनी आत्मो दिला, पूण मनशांतीक केवल कूड दिल्या. आमकां सोबीत कूड आसा आनी ह्या कुडी सांगता देवान आत्मो दिला. आमी केन्ना मरण पावता वो आत्मो देवा सरशी फाटीं येता, पूण मनशांत ताका केवल कूड मात दिल्या. दुसरो व्यत्यास मोगाच्या भुरग्यानो, मनशाक राजांव आसा. म्हळ्यार मॅन एज रिजनिंग कॅपॅसिटी. देखून तो चिंतूंक शकता, ही इज एबल टू थिंक. पूण मनशांत एक राजांव ना, दे डू नॉट हॅव द रिजनिंग कॅपॅसिटी. देखून मनशांक आनी मनशांत एक अनेक व्यत्यास. आनी तिसरो व्यत्यास आमकां पळोवंक मेळटा, मनशाक अमर जिविताक नेमेरलां. वी आर मेड फॉर इटर्नल लायफ. देखून मनीस मरण पावता आसतना सस्नाचें ते सर्गीचें दार आमकां उक्तें जाता, पूण मनजात मरता तितल्यार सकड सोमता. देखून हे तीन व्यत्यास आमी पळयता एका मनजातीक आनी एका मनशाक आसचे ते व्यत्यास. आमी क्लास मुखारून वता आसतना देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचली म्हूण आमी शिकल्या. आनी ह्या दादल्याक आनी स्त्रियेक देव काम दिता. आमी सक्कडी काम करता. कितें काम दादल्याक आनी स्त्रियेक देवान दिलें? देवान कितें म्हणलें? वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा. म्हणून जें कितें देवान रचलें तें काम मुखारून व्हरूंक तांकां आपोवणें दिलें. देखून एक दादलो आनी स्त्री एक जातात आनी तांच्या मरिफा जल्मोवच्या भुरग्यां मुखांत्र त्या देवाच्या रचनेचें वावरांत सहभागी जातात. कितें अर्थ करचें? आतां तुमची पप्पा आनी मम्मी सांगाता येतात, तांचें लग्न जालें, तांणी कुटुंब बांदलें, अशें तुमी जल्मल्यात. म्हळ्यार तुमच्या पप्पान आनी मम्मीन कितें देवान रचलें ताच्या
तुमच्या मरिफात तो वावर मुखार सुनवेलो आणि तुमची पप्पा आणि मम्मी देवाच्या रचनेच्या कामांत सहभागी झाली. लग्न मोगाचनो लग्ना मरिफात कुटाम आराम जाता आणि आम्ही कुटुंबांत तेंच देवाच्या रचनेचे काम मुखार सुन व्हरता. देखून आम्ही सर्व देवाच्या रचनेच्या कामांत सहभागी जाता. मग भुरग्यानो, तुमकां एक हांव सवाल विचारता. आमी हेरांक जीव दिवंक साध्य आसा गी? कॅन वी गिव लायफ टू अदर्स? आमचे भोंवतणी आसचे जायतीं भुरगीं वडां मरतात. तुमी पळोवंक पुरो थोडीं भुरगीं कॅन्सर जावन मरतात. तांकां आमी जीव दिवयेत गी? आत्तां आसलो व्यक्ती, मार्गार चलून आसलो व्यक्ती एक्सिडंट जावन मरता. तांकां आमी जीव दिवयेत गी? एका मनशाक आतां हार्ट अटॅक जाता आनी तो पडटा आनी मरता. ताका धाकटेरान जीव दिवयेत गी? ना मोगाचेनो. खंयच्याय मनशान ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय धाकटेरांनी जीव दिवंक जायना. कित्याक मनशाचो जीव देवातावन येता. देखून वो आमची कूड आसा ती देवातावन आयिल्ली आनी देखून आमी सर्वांनी ह्या जिवाक आमी मोल दिवंक आसा. ह्या मनशा जिवा विरोध वेच्यो जायत्यो पातकां आसात. धाकट्याक म्हणजे तर खुनी, मर्डर, लढाय, फायटींग, हिंसा, अत्याचार, रेप करचे, गर्भपात, एबॉर्शन करचें, जीवघात करचें, सुसायड करचें, हें सर्व मनशा जिवा विरोध येता. देखून असले सगळे जावं पुरो गर्भपात, जावं पुरो खुनी, जावं पुरो सुसायड करचें, हें सर्व तावन आमी अलग रावन आमच्या जिवाक गौरव दिवंक देव आमकां आपयता. कोण हेरांच्या जिवाक गौरव दिता तो ताच्याच जिवाक गौरव दिता. आनी केन्ना आमी आमच्याच जिवाक गौरव दिता, आमी आमच्या देवाक त्या रचणाराकच गौरव दिता. आमच्या घरांनी आज जायत्या मनजातीक आमी गौरव दिता. पेटे, माजरां ती आमकां मोगाचीं, पूण आमी जायते फावटी कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक कुमो करून चलवता. कोण एकलो भुरगो कश्ट जाता ताका आमी कुमो करिना. एक भिकारी मार्गार भीक मागता ताका कुमो करून आमी वचना. ह्या मरिफात आमी तांकां गौरव दिता. देखून कोण मनीस कश्टार आसा तसल्या व्यक्तींक आमी कुमो करता आसतना, तांकां तांच्या गरजेक पावता आसतना आमी देवाकच गौरव दिल्ले बरी जाता. तुमी सगळे विज्ञानान शिकतात डार्विनाची विकासवाद थियरी. कितें सांगता डार्विन? डार्विन म्हणटा मांगडातावन मनीस आयिल्लो. पूण बायबल आमकां कितें सांगता? सर्व जीव देवातावन येता आनी मांगडातावन असलो जीव येवंक साध्य ना. देखून आमी अर्थ करचे की केवल देवाक मात्र जीव दिवंक साध्य आसा. मनीस जावन आसा देवाची उत्तीम रचना. देखून आमकां ताणें उत्तीम रचल्यांत सर्व पेट्यां प्रास, सर्व मानजातीं प्रास, गोरवां प्रास आनी कितें सकट मासल्यां प्रास आमकां सर्वांक उत्तीम जावन रचल्यांत. वी आर द क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन. आमी जावन आसा ताच्या रचनेचें मुकुट. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया, कित्याक आमकां सर्वांक देवान मनीस जावन रचलां. देखून आमी आमच्या भाव भयणीक गौरव दिवया आनी अशें गौरव दिता आसतना आमच्या जिवाच्या रचणाराकच आमी गौरव दिल्ले बरी जाता. मग अशा भुरग्यांनो, ही क्लास आमी आखेर करता आसतना खंडीत आमी चटुवटिको करूंक आसात. चटुवटिको केल्ल्या मरिफात आमी ह्या क्लासींत वांटो घेतला म्हणलें आमकां कळीत जाता. पयली चटुवटिका आसा, तुमच्या बुकार 6 सवालां थंयसर पळोवंक मेळटात आनी त्या 26 सवालांक हांवें म्हज्या क्लासी वेळार जवाबी दिल्यात. जर कोणायकी समजूंक ना तर तुमच्या टिचरींक तुमी फोन करून या वॉट्सॅपार मेसेज करून तुमी विचारा.
खंडीत जावन तुमकां टिचरां हेल्प करतलीं आनी ही 6 सवालांची जवाबी तुमच्या बुकार तुमी बरोवच्यो. दुसरी चटुवटिकी, एका चार्ट पेपर तुमी घेवचें आनी त्या चार्ट पेपरार मनशा जिवाक आमी कशें गौरव दिवचें म्हूण तुमी वापरयेत पिंतुरां, तुमी बरोवयेत या ड्रॉइंग करयेत, कशें तुमी करून बऱ्या एक चार्ट तुमी तयार करचें आनी ह्या मोरिफात आमी कशें मनशा जिवाक गौरव दिवचो म्हणलें तांतूं तुमी बऱ्या तरेन चित्रण करचें. आनी तिसरे चटुवटिकी आसा, आमी ह्या क्लासींत एक कंतार शिकोवंक आसा. सम्यक दिनवशिव्या बुकांत U2 तें कंतार तुमकां कळीत आसा. ए देवा मोगाळा तारोका. हें कंतार तुमकां कळीत आसा. कळीत ना जाल्यार तुमच्या टिचरांक तुमकां इसारा, ती तुमकां सांगतलीं आनी हें कंतार तुमी शिकचें. ही क्लास मोगाळ भुरग्यांनो आमी आखेर करया. मागण्या मोरिफात देवाची ससाय आमचेर आमी मागया. हात आमी जोडया, दोळे आमचे धांपया. सर्गींच्या बापा आमच्या रचणारा, तुवें आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन तुवें रचलाय, देखून तुका आमी अर्गां दिता. ह्या क्लासी मोरिफात आमी आमच्या जिवाक गौरव दिवंक, हेरांच्या जिवाक गौरव दिवंक आनी अशेंच तुकाच गौरव दिवंक आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भुरग्यांनो, येदोळ म्हणसर तुमी क्लास बऱ्या तरेन तुमी आयकली. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत एक पटी मेळया. थँक्यू वन एंड ऑल.